म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, उतर जेन्ना आमी आयकता तेन्ना तें उतर आमकां फुडें वचोंक तांक दिता, त्या प्रमाणे आमी करूंक लागता. पूण हिचें उतर आमी आयकता, आमकां तर कोणें कितें सांगलें जाल्यार तें आयकना आमी आनीक हिंचें उतर आयकता, वय की ना? भितरलें आनी कितें आयकता आमी, आनी हें जें आमकां सांगलां तें आयकना, त्या प्रमाणे आमी करिना. पूण तें केन्ना करतलें आमी? जेन्ना भितर आनी भायर जें बरोबर जाता तेन्ना आयकता. घोडयेक आमच्या मदें एक इलाज जाय आसत. आमकां तर म्हणून तूं एक काम जाय आनी तें काम आमी सोदता, आनी कोणें तर आमकां सांगलें तें काम तुका मेळटलें म्हणून, तेन्ना कितें करता आमी? ताका विचारता कशें कितें करूंक जाय. ही परी आमी तो वावर करता, तें उतर आयकून भितरल्यान कितें चलता तें बरोबर एक जावन तो वावर आमी सोदूंक येता. आतां हांव तुमकां कित्याक लागून सांगता हें पळयात. नामानाक कोड जाल्ले सिरियेचो तो, ताका ते भुरग्यान इज्रायलाच्या दोनूयक सांगलें आमच्या इज्रायलान एक प्रवादी आसा. प्रवादी म्हण कोण? तो देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगता, आनी तें तर आमी आयकत जाल्यार तूं बरो जातलोय. हे भाशेन तें सांगल्या उपरांत तो राजा म्हणटा, बरें नामान तूं वच आनी थंयसर इज्रायलांत तो तुका बरो करतलो. चीट बरयता, सगळें दोन दौलत धाडटा. पूण हो इज्रायलाचो राजा रागा बरीच जाता. हो कितें म्हजे कडेन गैर करूंक सोदता कितें? पळय कितें ताच्या मनांत आसलेलें तो कितें सांगूंक सोदता हें सारकें जायना. पूण ताका थंयसरलो कोण सांगता, ना एलिझेबाशी वच. एलिझेबूच धाडटा हें उतर ताका. एलिझेबूच सांगता ताका म्हजीशी धाड. तो धाडटा ताका, पूण तो भायर पुरायन सरोना, भितरल्यानूच ताका हुकूम घालता, तूं वच आनी 7 फावटी जॉर्दान नदींत न्हांव म्हणटा. तो कितें आयकता? म्हणटा आमच्या सिरियेंत बरी उदकां आसा, हें कितें में उदक हांगसर न्हांवतलो हांव? रागा बरीच जावन वता. ताका ते सांगतात, ना ताणें तुका कितें अवघड सांगलां, सोंपें सांगलां, तें कर मरे तूं. कोत्ता आनी सगळें आंग ताचें बरें जाता, नितळ जाता. तेन्ना म्हणटा हांगसर वो खरोच प्रवादी आसा, हांगसर हांव जाणो देव खरो आसा म्हणून. म्हणटच आमी कितें पळयता भयणीनो आनी भावनो, जो कोण देवा सोबें आपलें जिवीत सादता, देव ताचे सोबें उलयता. आतां आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं, आमी देवाचें आयकता. पळयात आमी सगळीं जाणां रोजार करता, मागणी करता, पूण आमी देवाचें आयकलां? आमी कितें तर दुसऱ्यांक सांगलेलें तें देवाचें की आमचें जाता? थंयसर आमी पळोवंक जाय. खूब फाटीं आमी आमचेंच सांगता, देवाचें सांगना. कित्याक लागून? देवा बरोबर रावलें म्हणटकीर देवाचें आयकना आमी देवाक सगळें मारार करून सांगता, तूं हें अशें करूंक जाय म्हणून. ताचें तर आमी आयकल्लें जाल्यार खरेपणी आमचें जिवीत बदलतलें आसलें. खूब जाणां तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात, पूण वाचतना तुमी तें आयकनात. तें आयकल्लें आनी तुमी तर समजल्ल्यात जाल्यार त्या प्रमाणे आमी जिवीत आमचें जियेतलें आसलें हांव. आनी दुसरीं जेन्ना आमकां कितें प्रश्न करतात तेन्ना आमी तांकां आमचें उतर सांगचें नासलें हांव, पूण देवान जें आमकां सांगलां त्या प्रमाणे आमी ताका सांगतलें आसलें हांव. आनी तीं तें करून तांच्या जिवितान खूब बरेंपण फावो जातलें, पेकोणी मेवतली, दुसरें सगळें जातलें. हे भाशेन भयणीनो आनी भावनो, जेजूचीं उतरां आमी आयकूंक जाय. जेजून आमकां सांगलां, पळयात कशे भाशेन त्या काळार अशें घडलें, पूण हेरांक बरेंपण मेळोंक ना, फकत थोड्यांक. जाका देवाचें उतर सांगलेलें तें ताणें पाळलेलें, भावार्थान तांचे मदें तें बरेंपण तांकां फावो जालें. आनी हे पळय ताका भायरांक सोदतात. कित्याक? तें ताचें आयकना. अशें कोत्तान आमी देवाचें उतर आयकचें आसतना दुसऱ्यांक भायर येता, तांकां काडून उडयता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कितें करया? तुमी जाणत भाग्यवंत इनास फ्रांसीस शावेराक सांगतना तोय ताका तशेंच कोत्तालो, ताचें उतर आयकनासलेलो. पूण
सांग तिना कोणाचें उतर दितालो ताका देवाचें उतर. अरे फ्रांसीस, हो सगळो संवसार जोडलोय आनी तुजो तर आत्मो तुवें बिगडलोय, कसलो आदाव तातूंत. ताका आयकूंक नाका आसलेलें. 3 वर्सां घेतली ताणें. मागीर तो म्हणूंक लागलो, हांव कितें म्हणटाय तूं? तें आयकोंक लागलो. आनी तेन्ना ताचें जिवीत बदललें. कशें बदललें? ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें, सगळें ताका समोर पयलें. तेन्नाच की देवान मागीर ताका मार्ग दाखयलो, तो उलोवंक लागलो, ताचें आयकोंक लागलो आनी हाका लागून आयज पर्यंत तो हांगसर आसा. ही पुरी आमी सुकलण करया. आमचे हात अशे वणटीन जोडया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. जेजून आमकां खूब उतरां सांगल्या. हिंचें म्हणून उतर तूं पाळटाय, तुवें आयकलाय आनी त्या प्रमाणे तूं जियेताय. तें तूं भितरल्यान पळय. खरेंच जेजूच्या उतरान तुजें जिवीत घडोवन आयलां? म्हजें तरी ह्या उतरान घडोवन आयलेलें आसा. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुजे सवें रिगून रावतां. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाचे चोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. आनी ह्या सदांच हांव तुमकां इतलीं वर्सां जालीं शिकयता आसा, कित्याक हें म्हाका पटलेलें आसा. पूण तुका कितें पटलेलें आसा? तूं हिंचें म्हणून उतर आयकताय, हिंचें म्हणून तुवें पाळलाय आनी हिंचें म्हणून तूं दुसऱ्यांक शिकयताय. जेजू आमकां सगळ्या जाणांक तूं कितें ना कितें सांगीत आसाय, कित्याक आमी एक खेरीत सांदो तुजे कुडींतलो. हें तुजें उतर अदीक आयकून तें आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तुजें सगळें घडोवन हाडूंक आमकां सगळ्या जाणांक मदत कर. भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या मागण्यांत आमी ही विनंती तुजे कडेन करता. आनी आतां आमचें जिवीत सगळेंच तुका समर्पिता. आमीन.